राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान गोंय मुक्ती दिसा निमतान वास्को शारांत फुकट दोळे तपासपाचे शिबीर आयोजीत केल्ले। ह्या शुभारंभार वास्को एनसीपीच्या कार्यालयाचे उक्तावण जाले। आदले भौशीक बांदकाम मंत्री भाजपान प्रवेश घेता ही खबर फट आसा, तातूंत तथ्य कांयच ना म्हूण जुजे फिलिप डिसुजा हांणी स्पश्ट केला। ह्या वेळार नेली रॉड्रिगेज, चर्चिल आलेमाव आनी हेर मानेस्त हजर आसले। आरडीएस खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। चर्चिलान म्हणला की आपण बीजेपीक जॉईन जाता, एनसीपी सोडटा, हे टोटली रॉंग। आता चर्चिलान आपले बायट दिला आणि सांगला की एनसीपी म्हणटा तो आपण सोडपाक येवंक ना, एनसीपी घट करपा येयला आनी आमी स्ट्रॉंग सारखे चौगय सगळे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी सारखे स्ट्रॉंग आहा, हेजेर कसलोय डावट ना। कित्याक हे पावटी आयज चौगय जाणां नेली रॉड्रिक्स, विन्सन रॉड्रिक्स, चर्चिल आयज सगळे आमच्या ऑफिसाचे इनॉग्रेशन येयल्ले आनी तेणी दाखोवन दिला दीस इज ह्यूज एक युनिटी आहा कशी। आनी आमी सगळे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आयज पासून आमी स्ट्रॉंग आहा आनी बरोबर। चर्चिलान सांगला आपूण ज्या लायक मायंडेड पार्टी म्हणजे सारक्यो त्या सेक्युलर पार्टी बरोबर आहा म्हणून। काँग्रेसा बरोबर अलायन्स कोत्ताय जाल्यार बरें जालें, कोन्नाय जाल्यार ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू पुट 40 candidates, 35-40 candidates. There's a doubt now. We have joined NCP because it's a secular party and we fully have confidence in ourselves that this time, whether alliance or not alliance, it doesn't bother me. Because NCP, in this particular election, people are going to see the candidates and the past performance of the candidates and vote. Ultimately, parties don't come to the rescue of the people in the constituency. So, whether there is Congress wants an alliance or doesn't want an alliance, it doesn't matter. We will field as much as 33 candidates in the various constituencies.